गोवा मेडिकल कॉलेज प्रायवेटायझेशन करपाचे वाटेर आसात. भारतीय जनता पार्टीक लागीं आशिल्लो एक दोतोर, अजून हांव नांव घेना कारण फुडले पीसी कॉन्क्रीट जाले की घेता, एक आशिल्लो दोतोर आनी एक माजी डीन, दोगूय मेळून ही दाळ शिजयतात. आनी डेप्युटी सीएमाक सुद्दां हे प्रपोजल पाविल्लो आहा की हॉस्पिटल प्रायवेटायज करचे, कारण थंय आतां ते खावून जाले हांचे. आतां प्रायवेटायज करप आनी थंय परत खावप म्हणल्यार लोकांच्या हेल्था कडेन पयशे जर मेळटा जाल्यार खावप, कारण हांगा खबर आहा 70 येवचे नात, अशी दुर्दशा जाल्ली आसा. डेड बॉडी 6 वरां हांगा उरली वॉर्डान, लिफ्ट चलना म्हणून. दिस इज अ टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर. आनी अशें जर उरता जाल्यार म्हाका दिसता डेप्युटी सीएमान हेल्थ केअर सोडून घरा वचचे, कारण म्हाका दिसना ताका जमता म्हणे आतां. आनी हेल्थ डिपार्टमेंट चलोवपाक ताचे कडेन जमचें ना. कदाचित ताचे सरकारूय ताका मदत करिनासतलें. ही शूड गो होम. Apart from that, we had recently visited the GMC. We found around 10 to 15 ambulances of 108 lying in a corroded situation. You all can even visit and see it's lying in the main building premises outside. Now this 108 is emergency services and it is meant to cater the people. Now has the government alternatively provided 108 or other emergency services wherever these vehicles are not plying? Because I've seen recently when accidents were being called up, for 15 minutes, 20 minutes you don't have 108. Then what kind of emergency services is the government providing?